Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. थोडा वेळ आम्ही देवाच्या उताराचा ऐकूया. क्रिसमस लागीं आयले. आमकां दोन फेस्तां मस्त प्रामुख्यता दिता आमच्या जिवितांत. एक पास्कांचें फेस्त आनी एक क्रिसमस. ही दोनी फेस्तां येता आसतना आमचे थंय इल्लेशे दान धर्माचें मोन येता. खंय तरी दान करूंक, खंय म्हणे इगर्जेक आनी खंय इल्लेशें दान दिवंक, दुबळ्या धाकट्यांक दान दिवंक आमी मुखार सरता. पूण जायत्या जाणांक आज सरी थोड्यांक कळीत ना. देवान सांगलेलें तें दांत एक वांटो दशमांश कशें दिजे, कोणाक दिजे आनी केदाळा दिजे, ह्यो सर संगती 8 आसा त्या पवित्र पुस्तकांत. देखून आज आमी दशमांश कित्या खातीर 1/10 आमी कित्याक दिचे ह्या विशयंत देवाचे उतार आज आमी आयकून कान घेवया. देखून हे हर एक संगती आमकां जाणा जे कित्याक म्हळ्यार कॅरिझमॅटीक रिन्युवलांत आसली जायतीं जाणां हे दशमांश फॉलो करतात. आनी सर्व आमचे कॅथोलीक क्रिस्तांवां सोडून दुसरे सगळे पंगड जरूर फॉलो करतात. हे सगळे तांणी कशें गिट घाल्ले बरी तें पालन करतात ताचें 1/10. देखून आमकां हर एकल्याक हे दशमांश कित्या खातीर दिजे आनी हाचे वरवीं आमकां कितें फायदो ह्यो सर संगती आनी कोणाक दिजे आनी कशें दिजे ह्यो सर संगती ह्या देवाच्या उतरांत 8 आसात. दशमांश आमचे दिल्ल्या वरवीं आमी प्रथम फळां दिल्ल्यांत देवाचे अधिकार आमी ओपून घेता. प्रथम फळां तुमी देवाक दिजे म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक. द्वितीय नियम पुस्तक 20 अध्याय ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 26 वर्स 1 and 2 अशें सांगता. सर्वेस्पर तुजो देव तुजें दायज करून तुका दिता त्या देशांत तूं भितर सरतलोय सरतलोय तेन्ना आनी तूं तो तुजे अधीन करून तांतू वस्ती करतलोय तेन्ना सर्वेस्पर तुका दिता त्या देशांत सर्वेस्पर तुका रावोंक दिता त्या देशांत, या तुका रावोंक दिता त्या घरांत, तुका रावोंक दिता त्या फिरगजेंत, तुका रावोंक दिता त्या वाड्यांत, तुका रावोंक दिता त्या सांबारांत, सगळे फसलांतले तुज्या फसलांतले म्हळ्यार तूं कितें कृषी करता त्या फसलांतले, या तूं काम करता जाल्यार तांतले, या कितें तुका तोट आसा त्या तांतले सगळ्यांतले तुवें प्रथम फळां तुवें वेगळी दवरूंक जाय. प्रथम फळां तुवें वेगळी दवरूंक जाय तुवें ती एका धाल्यांत घालून आनी ती एका धाल्यांत घालून सर्वेस्पर आपल्या नांवाचे आनी सर्वेस्पर आपल्या नांवाच्या वस्ते खातीर विंचता त्या जाग्याक व्हरसय. हे पवित्र पुस्तक सांगता आमी काणीक भेटोवची. आनी तुमी पळयल्यार पयले सादारण 25 वर्सां पयले तुमी हळड्यांनी पुण्या आसले जाल्यार या तुमच्या गांवांनी तुमच्या मालगाड्याच्या घरांनी तुमी आसल्या जाल्यार थंय प्रथम फळां जावं दी ती खंयचीय रांदय, जावं दी ती माडात जावचे एक बोंडे जावंक पुरो ती पोपळां, जावंक पुरो तो गडाय, जावंक पुरो खंयचीय वस्तू पयलें फळ आमी इगर्जेक व्हरून दितले. आनी ते आमकां व्हरोंक आसले. आमी भुरगीं आसतना आमकां आवय बापूय करून दिताले. या आमच्या घरांत या गायन वासरूंक घाल्यार ताचें दूद, सुरूचें दूद इगर्जे करूंक आसलें. प्रथम फळां हर एक संगती आमी देवाक भेटोवन दिवंक आसले, कित्याक देवाचो अधिकार आसलो. आतां पळय, आतां आमकां कितली कशी काले आसूं दी त्या इगर्जे काणी घेतना कांय आसना. कांय डब्बो गुंडायल्यार कांय पट्टी सोडून दुसऱ्यो काणिको खंयचेय पुरा इगर्जेक आज पावनात, कित्याक आमी हे उतार आज आमी सारक्या रितीन पाळिना. देखून उतर सांगता माथेवाचो मांजेल सांगता 20 अध्याय 20 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 23 वर्स 23. हाय तुमकां शास्त्रनो आनी फरिसेवानो खापाट्यानो वोट तलावाचो शेपिसो आनी जिऱ्याचो दांत एक वांटो तुमी देवाक दितात. येजू देव अशें पाळटाले. देखून सांगता देव पूण नियमशास्त्रांतल्यो सर्व गरजेच्यो संगती म्हणजे न्यायनीत दयामाया आनी विश्वास तुमी सोडून सोडल्यात. ह्यो तुमी करूंक कसो जाय असलेल्यो संगती, पूण त्योय सोडच्यो न्हय. दांत एक वांटो दिवचो तुमी सोडचो न्हय, पूण ताचे की गरजेचे खंयचे न्यायनीत दयामाया विश्वास आमी सोडून जो तेय आसा जे,
पूण ते करूंकूच जाय म्हणटा पवित्र पुस्तक आनी असल्यो संगती पूण त्योय तुमी सोडूंक नजो तेंचे ते दांत एक वांटो दिवचे आसा पळय तेय ते सोडूं नजो म्हणून सांगता दशमांश कशें दिवंक जाय 1/10 आमी कशें दिवंक जाय द्वितीय पुस्तक 14 अध्याय 20 आनी 9 वाक्या Deuteronomy chapter 14 verse 29 अस्तिंत वा दायजांत वांटोन अस्तिंत वा दायजांत वांटोन घातलेल्या लेवितांक म्हळ्यार याजकांक आतां पुरो वांटो मेळटा आमच्या कोर्टान तशें केलां पूण पयले याजकांक खंयचोय वांटो नासलो धर्मिकांक ह्या सिस्टरांक खंयचोय वांटो नासलो तांकां जेजूत एक वांटो कित्याक अस्तिंत वा दायजांत वांटोन घातलेल्या लेवितांक आणि तुझ्या शहरांत वस्ती करतेल्या परक्यांक पळया पयले लेवितांक म्हळ्यार याजकांक म्हळ्यार तुजो दांत एक वांट्यांत थोडो वांटो तुज्या फिरगजेक वचोचें पयलेंच आनी दुसरें तुज्या शहरांत वस्ती करतल्या परक्यांक बैला राज्यांतावन येवन आमच्या गांवांत वस्ती करचे आसात तशेंच आमच्याच कर्नाटकांतावन बैल्या हळ्ळ्यांतले येवन हांगा वस्ती करून काम करतले आसात ते पुरो शहरांत वस्ती करतले परकी तांकां आमी दिवंक जाय अनाथांक आनी तिसरें अनाथांक म्हळ्यार कोण पुरा अनाथांक पळयतात पळय ह्या अनाथ आसात पळय तांकां तुमच्या फिरगजेंत कोणी थोडी अनाथ आसता तांकां ह्या अनाथ आश्रमांत कोण जाल्यार त्या कोण पळय फ्री आश्रम चलयतात तसल्या अनाथ आश्रमाक आनी विधवींक तुमच्या गांवांत असलेल्या विधवींक हांचे कॅर घेवंक सांगता 4 वांटे करूंक सांगता पळया पयले लेवितांक म्हळ्यार तुज्या फिरगजेक आतां तुका एक विशय सांगचो जाल्यार तुका एक 10,000 सांबाळ आसा म्हण चिंतया म्हयन्याक 10,000 तांतू दांत एक वांटो म्हळ्यार 1,000 जालो तांतू 250 रुपये तुज्या फिरगजेक 250 रुपये शारांत वस्ती करतल्या परक्यांक 250 रुपये अनाथांक 250 रुपये विधवीक 4 वांटे करून सांगता हांव देखून असले कितले पळया ते उपकाराक पडतले तांकां विधवींक ते उपकाराक पडतले तांणी येवन ते खावचे आनी ददोशी जावचे तुमी दिल्ल्यांत हें तूं करशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव पळय आनी तो आशिर्वादाक कहली म्हण सर्वेस्पर तुजो देव तुवें हातीन घेतल्या सर्व कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो तूं संवसारांत कितें कामां करताय पळय ताचेर सगळ्यांक आशिर्वादीत करतलो तर कितले वांटे आमी करीचे दांत एक वांटो दितना 4 वांटे करीचे 4 वांटे पयले लेवितांक दुसरें परक्यांक तिसरें अनाथांक चवथें विधवींक हांकां दांत एक वांटो दिवन देव 4 वांटे करूंक फरमायता 4 वांटे करूंक फरमायता थोड्यांक दांत एक वांटो दितात पूण कालें करचें खंय म्हणून विचार खंय एकच कडेन वांटो दितात एकच कडेन दिवंक ना तुमी दिल्ले पयशे तुमचे पयशे बिलकुल वायटाक उपयोग जावं नजो हें चिंतून पळयचें मगोच्या भावा आनी भयणी कित्याक तुवें दिल्ले पयशे तुवें दिल्ले दांत एक वांटो तुवें दिल्ली काणीक ती सारक्या रितीन बऱ्याक उपयोग करचे कडेन मात्र तुवें दिवंक जाय बेश्टें तरी खंयच्याक उपयोग करचे ताका न्ही कसल्याक दिजे म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता लेवितांक दिजे कित्याक तुमच्या फिरगजेक कितें दान धर्म दिवंक आसा कितें तुमी खायदो दिवंक आसा या कितें तुमी रियका आयताराचे कितें मिसा वेळार कितें खानीक घालूंक आसा ती पुरा करेक्ट घालीजे तातूंत लेवितांक एक वांटो येता परक्यांक एक वांटो येता अनाथांक एक वांटो येता विधवींक एक वांटो येता लेवितांक कशें जोशुआ प्रवादी सांगता 13 अध्याय 14 वाक्या लेवितांक कित्याक दिजे की म्हणून म्हळ्यार याजकांक तुज्या इगर्जेक दान कित्याक दिजे की म्हणून सांगता लेवितांक कित्याक दिजे की म्हणून सांगता जोशुआ चॅप्टर 13 वर्स 14 जोशुआन लेवीचे कुळयेक मात्र कसलेंच दायज दिलें ना सगळ्यांक दायज ताणें वांटे करून दिले सर कुळयांक ताणें वांटे करून दिले जोशुआन पूण लेवीच्या कुळयेक मात्र कितेंच ताणें दिलें ना कित्याक दिलें ना सर्वेस्परान ताका सांगिल्ले प्रमाणे सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देवच तांचें दायज सर याजकांचें दायज सर धार्मीक भयणेचें दायज देवच तांचें दायज दुसरें दायज तांणी दवरूंक ना दुसरें दायज दवरूंक ना आतां कशें करता तें आमी न्हय पूण देवाचें उतर सांगता कित्याक लेवितांक आमी एक वांटो दिजे कित्याक याजकांक कित्याक फिरगजेक आमी एक वांटो दिजे गी म्हळ्यार देवूच तांचो एक वांटो देखून देवान तुका दिल्ले तांच्याय दिसपडटा ग्रासाक तांच्याय खर्चाक आनी सगळे फिरगज चलोवंक जाय जायले कितें पयशांची गरज आसा ती आमचे तावन तांकां दिजे म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता आनी जोशुआ 18 अध्याय 7वें वाक्य सांगता जोशुआ चॅप्टर 18 वर्स 7 अशें सांगता
लेवितांक तुमचे मध्ये वांटो मेळचो ना लेवितांक तुमच्या मध्ये वांटो मेळचो ना कित्याक कित्याक सर्वेस्पराचे याजक म्हणून सुद्धा तांचे दायज. सर्वेस्पराचे याजक म्हणून तो तांचे दायज तांचे याजक म्हणून तो तांचे दायज देखून तांणी मस्त याजक घरांत कितले वांटले ते काणगे ना ते घरच्या दुसऱ्या मनशांक ते दितात दुसऱ्या मनशांक दितात देखून तांकां खंयचोय वांटो ना म्हूण पवित्र पुस्तक सांगतात देखून आमी लेवी तांच्या गरजांक पावोवचे तांकां कितें दिवंक आसा ते दिजे गणन पुस्तक सांगता 18 अध्याय 20 वाक्य गणन नंबर्स चॅप्टर 18 वर्स 20 सर्वेस्परान आरोनाक म्हळे सर्वेस्पर देवान आरोनाक म्हळें इस्रायेलीतांच्या देशांत इस्राएलीच्या देशांत तुका कांयच दायज तुका आसचे कांयच दायज आसचें ना वा कित्याक आरोन तो पयलो याजक ह्या संवसाराचो पयलो याजक मैजे खातीर ताणें रचलो म्हळ्यार मैजेक सहकार दिवंक मैजेक सपोर्ट दिवंक मैजेच्या बदलाक उलोवंक आरोनाक देवान विसरून काडलेले आनी त्या याजका देखून सर्वेस्पर आरोनाक म्हळें इस्रायेलीच्या देशांत तुका कांयच दायज आसचें ना वा तांचे मदलो खंयचोच वांटो तुजो जावचो ना तांचे मदें हांवूच तुजो वांटो आनी दायज जातलो देखून आरोनाचे दायज सर्वेस्पर देवूच जालो दुसरे खंयचेय ताका वांटो नातुरलो काली तांच्या दिसपरत्याकडे आसा कितें ते काणीक भेटयता कितें भली भेटयतात तांतले इतल्यांत मांस इतलेंत काणीक भेटयलें इतल्यांत पीठ इतल्यांत तेल त्या याजकाक येताले आतांय देखून आमकां सांगता देवाचें उतर असले संगती आमी मानून काणगेचे देवाचें उतर अजुनूय आमी पाळीचे पयले आदले करेक्ट पाळटाले आजकालचे मस्त जाण विसरून गेल्यात देखून हे सर संगती आज देवाचें उतर तुमच्या मुखार आमी दवरचे जुवांचो वांजेल सांगता 12 अध्याय 3 ते 6 वाक्य जुवांचो वांजेल 12 अध्याय 3 ते 6 वाक्य तवळ मरयेन अर्ध लिटर बर अधिक मोलाचे तवळ मरयेन अर्ध लिटर बर अधिक मोलाचे पुट्ट जत्रामामचे सुगंध तेल हाडणं जेजूच्या पांयांचेर वतले आणि आपल्या केसांनी ते पुसले घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेले तवळ जेजूच्या समजलो एकलो इस्कारियो जुदास म्हणालो उपरांत ताका विक्रीत करचार असतो तो म्हणालो परमळीत तेल 300 देनारा विकून मेळलो दुडू दुर्बळ्याक कित्याक दिवंक असलो तो सोर देखून शिवाय मागीर ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसा म्हणून नाही देखून पळय हांगा जेजू क्लीन सांगता जे कितें ताणें बरी करणी केली पळय संवसारांत लोक तुमचे सदां काळ आसतलो पूण ताणें एक बरी कामां केली कित्याक देवाक ताणें अर्पिले ते झटमामशी तेल आनी जेजूच्या पांयांक ते पुसले ताणें आनी आपल्या केसांनी ते पुसून ताका मागलो देखून आमी अशें आत्मीक कामाचेर टिका करणं कितेंय दिन आसतना रावोंक मस्त जाण मन करतात दोड्यांनी कांय दिवचें बरी ना बेश्टेर उलोवचें मात्र उलोवचें तो दिनात दुसऱ्याने उलयल्ल्यांक ताची टिका करच्यो तशें केलें हाका दिलें तशें दिलें अशें ते जावन दिनात तले मनीस आसात पूण हे मनीस संत घर बांदतना कितलोय तुडू जाल्यार रिवाड करतात कितलेंय व्हडलें गार्डन करतात कितलेंय बरो करतात देखून दावीद रायन जेरुसलेमाक देवाळ बांदूंक देवाची परवानगी नासल्यार टेंपलान जाय जाल्ली वस्तू तयार करतालो देखून हर एक संगती पळया जे जुत क्लियर सांगता त्या जुद आसा कित्याक ताका बेश्टें तरी ताका पयशांचो इल्लो आशा चड आसली म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता देखून तो ते पळयल्ल्यान ताका इल्ले पोटान जाळ पडले बेश्टें तरी दिलें न्ही बेश्टें तरी खर्च केलें न्ही म्हणून पूण जेजू क्लियर सांगता कित्याक त्या स्त्रियेन बरी करणी केली देखून आमी कितें इगर्जेक दिता जे कितें ह्या जगाच्या खर्चाक दिता ते आमी एक बरी करणी करची देवाक मानवची देखून दांत एक वांट्यांत तांतलो एक वांटो ह्या जगाक ह्या फिरगजेक वचचें इतिहासाचें दुसरें पुस्तक सांगता पयलें इतिहासाचें पुस्तक 22 अध्याय 14 वाक्य फर्स्ट क्रोनिकल्स चॅप्टर 22 वर्स 14 पळय हांवें वड कस्तांनी सर्वेस्पराच्या मंदिरा पासोतू 1 लाख तालेंतां भांगार 10 लाख तालेंतां रुपें आनी तुकूंक जायना तितले पितळ आनी लोंकाट जमा केला आनी ते जाय तितले आसा हांवें रुखाड आनी फातोरी जमा केला आनी तुवें आनीकी चड जमा करूंक जाय म्हणटा पळय हे मंदिरा खातीर
मंदिरा खातीर दाविदान केल्ली कामां. सिराक असो ग्रंथ 14 अध्याय 11वें वाक्य सांगता, म्हज्या पुता जें तुजे कडेन आसा ताचो बरो उपयोग कर. तुजे कडेन कितें आसा ताचो बरो उपयोग कर आनी सर्वेस्पराक योग्य बलिदान हाडून दी. देखून फस्ट आमचो वांटो विरगजे खातीर दवरिजे, याजकां खातीर दवरिजे, तांच्या बऱ्या कामां खातीर दवरिजे आनी कितें आमकां बलिदानां भेटूंक आसात ती बलिदानां भेटूंक आमी ते दिजे. प्रेज द लॉर्ड. दुसरें अनाथांक ह्या विधवींक आनी सुवार्ता प्रगट करतल्या 10 उपादेश दुरुपयोग करूंक नजो म्हणून आमकां सत्राय दिता. आनी ह्या उपादेशाचो उद्देश कितें म्हळ्यार मनीस कोऱ्या मोगाक आनी न्याय नितीक हात धरसालचे म्हणून. लुकास एवांजेल सांगता 10 अध्याय 20 आनी 7 वाक्या. लूक चॅप्टर 10 वर्स 27 ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर. जर पेल्याचो मोग करीचे म्हणून जेजूचो एक उपादेश जावन आसा. पयलो कोण? आमच्या शेजांबरा आसात, अनाथ आसात, विधवी आसात आनी जायते परकी आसात. हे आमकां खंय सोदून वचचें म्हणना. आमच्यात घरा भोंवतणी आमकां पळोवंक मेळटात, आमच्यात वाड्यांत आमकां पळोवंक मेळटात, आमच्यात विरगजेंत पळोवंक मेळटात. आमी कांय पयस धांवचें म्हणून ना. हें पुरा दान धर्म करूंक तुज्या बागलाकी मस्त जाण येतीत, पूण खंयचे बऱ्याक पडटा म्हणून पळय तसल्या मनशांक तूं दिवंक सांगता. लुकास एवांजेल जुआचें पयलें पत्र 4 अध्याय 20वें वाक्य. मस्त जाण आज म्हळ्यार देवाक फटोवंक पळयता. देखून हे देवाचे उतार सांगता, जे कोण पेल्याचो मोग करिना तो एक फटकिरो म्हणून. 4:20 म्हणटा. 4:20 म्हळ्यार 1 John chapter 4 verse 20. 4:20 420 पळय. 1 John chapter 4 verse 20. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेष करता या आपल्या बहिणीचो द्वेष करता या आपल्या बापायचो द्वेष करता या आपल्या आवयचो द्वेष करता या आपल्या बायलेचो द्वेष करता या आपल्या गोवाचो द्वेष करता या आपल्या भुरग्यांचो नातनाचो द्वेष करता जाल्यार तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो, बहिणीचो, आवयचो, बापायचो, बहिणीचो या तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करूंक तुका जायना जाल्यार तो मोग करिना. आपणाक दिसनातलेल्या देवाचो ताणे मोग कसो करचो. देखून पळया, अनाथ जाल्यार आमचो पेलो, विधवी जाल्यार आमचे पेले आनी जी कोण आसात पळय ती परकी ती आमचे पेले. आमी तांचो मोग करूंक आसा. देवाचो मोग करता म्हणून हांकां आमी जेजून सांगलेली उतरां जे कितें ल्हानांतल्या ल्हान भावाक तुमी केले म्हाकाच तुमी केले म्हणून हेय आमचे उडास दवरचे. तर दशमांश कशें दिवचे? माथेव एवांजेल 6 अध्याय 1 वाक्य. माथेव चॅप्टर 6 वर्स 1. कशें दिवचे गे म्हणून. तुमच्या भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी ते पळोवच्या खातीर तुम्ही आदारीनेचे सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागचो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसोना. थोड्यांनी दिवचे दान तांकां व्हडल्यान उलो करून सांगचे इगर्जेंत. पाद्र्या पाण म्हणी उलो करून सांगना जाल्यार त्या पाद्र्यापाची गत मागीर कांय ना. खाली नांवा खातीर दिवचे. मागीर लास्टाक थोड्यांनी सांगचे नांव नाका म्हणून सांगा फादर म्हणून. देखून पाद्र्या बी सांगता नांव नाका म्हणून मायकलान 1000 दिला म्हणून. नांव सांगायचे ना जाल्यार थोड्यो संगती अश्यो घडटात. आज विरगजेंत जायतीं जाणां खाली नांवा खातीर ह्या मार्बलाच्या हाचेर तांची नांवां खांदोवच्या खातीर दान करतात. कित्याक तांकां शायन जायचे. पूण देवाचो उतार सांगता जी कोण तशें करतात नांवा खातीर तांचो प्रतिफळ तांकां इदळस मेळून जाला म्हणटा. इदळस मेळून जाला. देखून तुमी नांवा खातीर दान धर्म करनाकात. तुमची नांवां खंयच्याय मार्बलाचेर नाका. तुमची नांवां सर्गींच्या राजान बरोवन आसचे. मोगाच्या भवानी बहिणी गुपीत दिल्लें दान सर्वेस्पर देव मात्र कळी जायचे म्हणून सांगता. दुसऱ्यांक कोणाकी कळी जावं जाय. उजव्या हातान दिल्लें तुज्या दाव्या हाताक कळन जावं दी म्हणटा जेजू तूं. आनी देखून आमी बँड वाजोवचे न्ही दान धर्म दितना. ह्या दान धर्म दिल्ल्यांक सन्मानी न्ही. ह्या आमी दान धर्म दिल्ल्याक आज संवसारांत आमी सन्मान खाण घेता जाल्यार सर्गींच्या राजान आमकां कसलोच सन्मान आसचो ना. देखून कितेंय दिता जाल्यार खंयचेय नांव नाका. आमकां नांव नाका. खंयच्याय मार्बलार नांव नाका. कित्याक कितेंय दिताय जाल्यार तूं देवाक दिताय मोगाच्या भवानी बहीण. इतलें आमी समजून काणगेचे देवाक दिताय म्हणून तुवें चिंतीचें आसली. देवाच्या उतरा प्रकार दशमांश दितना पाळूंक जाय आसली 4 नियमां आनी रुल्स एंड रेग्युलेशन. 4 रुल्स एंड रेग्युलेशन आसात. हे पळया. सिराक असो ग्रंथ 35 वर्स 8.
सिराक चॅप्टर 35 वर्स 8 दिताना कशें दिसचें की म्हण दिसता पळय पवित्र पुस्तक क्लियर सांगता हसत्या तोंडान हसत्या तोंडान तुवें दिवंक जाय हसत्या तोंडान थोड्यांक काय ना इल्लेशें दिवचें म्हळ्यार काय ना हो पोटांतले भायर काडले बरी जाता कितले खरंदायकर दिवचे कितले एक केदळ एक भाऊ म्हज्या कडेन सांगतालो एकल्यान कितें व्हडले दान दिले एक इगर्जेक एक 10 लाख दिले 10 लाख दितना आनी एक भाऊ म्हणटा बाबा कशें दिता न्ही तो तितले दान म्हळ्यार हाच्या कडेन कुस्ता तितलें आसा हाचे कडेन 1000 रुपया इगर्जेक वचूना ताणें कांय नातिल्ल्यानी ताका एक खाली 5 लाख कितना आयिल्लो मागीर 5 लाख सर्विसाचे मेळ्ळे ताचे कडेन आसले खाली 10 लाख मात्र आनी एका ह्या जाका कापोवन खंयच्या एका समस्या त्या कुटुंबाक तांकां जाय म्हणून 10 लाख काडून दिल्ले त्या मनशान ताचे कडेन आसले ते तितलेच ताच्या जिवितांत कांय ताणें उरोवनात ही घडिल्ली गजाल तुमच्या मुखार हांवें दवरची आनी तो ह्या जागी म्हजे कडेन म्हणटालो ह्या मनशाक कळ्ळें म्हूण सांगचें कांय ना ताचे कडेन आसलें पुरो दिलें त्या विधवीन पळय 2 नाणी हाडून घाल्ली जेजून सांगलें दुसरें पुरा आट्ट्योन घालताले जेजून सांगलें हाडे ह्या विधवीन आसलें पुरो दिलें देखून आज तो मनीस आज कालेंगी करना आतां त्या फिरगजेंत एक व्हडलो मनीस जाला आज देवान दिल्ले ताका देवान 1000 वांट्यांनी पाटी दिला मगाच्या भावानी बेमनी आमी दान दिवचें म्हळ्यार देवाक रीण दिवचें म्हणटा आयकलो भक्तीक देवाक रीण दिवचें म्हणून देव कोणसो रीणकारी जाता गे देव कोणसो रीणकारी जाता तूं 1000 आज दिताय जाल्यार 10,000 तुका खंडीत दिता 10,000 दिताय जाल्यार 10 लाख तुका दिता 10 लाख दिसी जाल्यार खंडीत 1 करोड तुका दिता देवाची आशिर्वादां तितली आसात देखून म्हज्या जिवितांत हांव पयलें शिकलो हांव दान 1 वांटो दिवंक शिकलो केदळा 1995 जेन्ना आमकां कस्त अनवरपुरा आयले आमी सोन 98 गांवाक पडले आनी तेदळ आमचे कडेन कांयच नासलें आमकां हांव तेदळ त्या टायमार रिक्षार मात्र गळतालो रिक्षार कितले मेळटाले दिसाक 200 रुपया मेळटाले आनी तांतले 20 रुपया काडून आमी दवरताले हांव आनी ते 20 रुपया आमी आपडनातले हांव तशेंच जमो करून म्हयन्याक 1,500 आमी जमा करतले म्हयन्याक 1,500 आनी हांव ते दळा आमच्या वाड्यान गुरकार जावन आसतना आमच्या वाड्यांतली खंयची दुबळी कुटुंबां आसात तांकां जाय जाल्लें कालेंगी व्हरून आनी थोडी SVPच्या संगता मेळोवन थोडी मरणां करच्याक ताका पुरो ते पयशे आमी घालतले आज कितें जालें आसा जाल्यार देवाच्या आशिर्वादान कितें मेळ्ळ्यान जाल्यार खाली त्या दान 1 वांटो दिल्ल्यान मगाच्या भावान बहिणी तितल्या दुबळीकायन कान नातल्या वेळार आमी ते काण दवरल्यान अजुनूय ते हांव पाळटां देखून आजूय इतली आशिर्वादां देव आमकां दिता जाल्यार ती दाराळ मापान देवाचें उतर सांगता जर आमी वाचल्यार दुसरें आमकां पळया आसत्या तोंडान सगळ्यो तुज्यो भेटोवन यो आनी संतोषान तुजी दशमांश फारीक कर संतोषान दशमांश कारी रोडन करनाका भितर तुका काल बघना आसून कित्याक दिले इतले पयशे गेले न्ही म्हजे म्हणून तितले पयशे गेले ताच्या डबल तुका येतात ह्या 10 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी तुका देव दिता कांय भिये नाका ते जालें आसता सिराक 35 वर्स 9 सांगता जसे महोन्नतान तुका दिला देवान तुका दिनातलेल्या तुजे कडेन काले आसचे देवान दिना जाल्यार काल तुज्याच सक्तीन गोळोवन तुका दे तुका सकत कोणे दिल्ली ते गोळे जाल्यार तुका ज्ञान कोणे दिल्लें ते सगळे तुझ्या हातपांक बळ भलायकी कोणे दिली देवान न्ही तर देवा दिनातल्या तुका काले आसले आज कांय नातलें तुज्या हातांत जशें मोहनतान तुका दिला तशें तुंय ताका दी पाटीन दी ताका पाटीन दी सो कित्याक तुका 1,000 रुपया दिला जाल्यार देवान 900 मात्र तुजे 100 रुपया ते देवाक पाटीन दिचे कित्याक ते देवान दिल्ले देवाक तुवें दिवंक जाय म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता तुझ्या तांकी प्रमाणे उदार जा म्हळ्यार इल्ले सडत दी कांय प्रॉब्लेम ना दांत 1 वांटो तूं तितल्यार तर रावना नाका तशें ते लॅक करना म्हणा इल्ले सड दिल्यार कांय वडना म्हूण सांगता देखून सिराक 35:10 सांगता कित्याक सर्वेस्पोर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो तो सर्वेस्पोर देव तुका बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी सड तो तुका पाटीन 7 वांट्यांनी सड तुका पाटीन दितलो पळया मगच्या भावानी बहिणी देव काले रीणकारी जाता गे कितल्या जणांक आज असलेंत जमोन दवरल्यात तांतूंत आसा तितल्यांत पळया दुसरे येवंक ना कित्याक आसलें पुरो ना तांकां जमोन दवरला ते दिल्यार मात्र दुसऱ्या तर पळया एक तुमी एका कळशांत उदक भरून दवरता जाल्यार 1 म्हयनो कांय ते दवरनाका ताचे काडी नाका उदक धांपून दवरा 1 म्हयन्या उदक पळयल्यार तातूंत किडी पडतात देखून जमो तोरण पुरा जमोन दवरल्या दुडवाकी तशेंच देव सांगता चोर येता कण्णां घालता लुटता आनी नागयता आनी सगळे नाश करता
देखून संवसारान तुम्ही दिरवी पुंजय नाकात बघा दिरवी पुंजया तुम्ही सरगार तुमचे कडेन कितें आस्त बदीक आसा तुमचे कडेन कितें दुड बघ तातूं संवसारांत इश्टगत जोन काण घेया म्हणटा इश्टगत जोन काण घेया आनी हाचे वरवीं त्या पयशांनी त्या दुडवान इश्टगत जावन त्या इश्टांगे तुज्या संगता सर्गींच्या राजाक व्हरूंक देव आपोवन दिता देखून पवित्र पुस्तक सांगता सर्वेश्वर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी सर तो तुका पाठी दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सिराक चॅप्टर 35 वर्स 11 सांगता ताका लंच दिनाका देवाक लंच दिनाका ताका लंच दिनाका कित्याक तो लंच घेना कित्याक तो लंच बिलकुल घेना अप्रामाणिक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका अप्रामाणिक बलिदानाचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका म्हळ्यार वायटान पयशे जमोवन दवरचे आनी तातूंत वांट्यांत दिवचे तें देवा गरजत ना तें देवा गरजत ना आज व्हडले व्हडले मनीस आसात जावंक पुरो कोणी जावंक पुरो ते पूण वायटान जोन काण गेले पयशे म्हळ्यार देवाच्या उतराच्या विरोध बसोवन नाना तरेच्यो आयडिया आपणावन जमयले पयशे ताचेर तुमी भावार्थ दवरनाका ती बलिदानां देवाक मनात म्हूण सांगता सिराक चॅप्टर 34:18 सांगता सिराकाचो ग्रंथ 30 आनी 4 अध्याय 18 वाक्य सांगता महोन्नतान जाप दिसर महोन्नतान जाप दिसर आणि प्रामाणिक मनशाक नीत करून दिवन आणि प्रामाणिक मनशान नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर 34:18 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अन्यायान जोडलेल्या वस्तूंची बली अन्यायान जोडलेल्या वस्तूंची बली काळांकित अधर्म्यांनी भेटलेली भली सर्वेस्पराक मानवाना देखून देवाक दितना आमची नितीचे पैसे दिचे नितीन जोडलेले बऱ्यापणान जोडले कस्तान जोडलेले पहिले आधी पुरा काली कितल्या कस्तांनी सागोळी करताले आणि तोड दोन आनी काले कितले ते सगळे दांत एक म्हणतो करेक्ट तरान पाळताले पहिले फिरगजे करताले केदाळा ते दाळा पुरा अनाथ फिरगजे घेताले फिरगजे तावन तांकां जेवण येताले फिरगजे तावन तांकां तांदूळ येतालो देबटी पळया कोविड-19 वेळा कितें जालें जायते म्हयने आमी सादारण 2 म्हयने सगळ्या फिरगज्यांनी कितलो गी तांदूळ कितले गी वस्तू कितले गी खाणा वरवीं लोकांक वांटली त्या फिरगजेतान खंय तावन आयिल्ले फिरगजेन आले पयशे जायते काडल्यात आनी जायते जाणांनी दान दिला आनी आमी मस्तू असली कामां केल्या सादारण 45 डेज दीस आनी रात म्हणले बरी आमच्यो गाडयो रावण आसतना आमी धांवडायल्या सगळं आमच्या देश कोणशाक वचून दुबळ्या धाकट्यांक खाणा वरवीं दिवच्यान आमी काम केल्ले आज आमकां संतोष भोगता कित्याक तांचो जायते आमकां देवान फाटी दिला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून पळया आशिर्वादाचो वांटो वांट्यांत दांत एक म्हणटो करेक्ट आमी पाळल्यार आशिर्वादाचो वांटो सिराकाचो ग्रंथ 7 अध्याय 7 30 आनी 1 तावन 30 आनी 2 7 अध्याय सिराक चॅप्टर 7 वर्स 31 to 32 देवाक भियोन चल आणि याजकाक मान दे तुका दिल्ल्या आदेशाप्रमाणे तासो वांटो ताका दी अनाथाचो वांटो अनाथांक दी विधवेचो वांटो विधवेक दी आणि परक्यांचो वांटो परक्यांक दी पुरा दोन भितर काणयेन बसनाका तांचो वांटो तांकां दी म्हण पवित्र पुस्तक सांगता आज प्रथम फळां प्राचित बली बावळ्यांची काणीक समर्पणाची बली आणि पवित्र वस्तूंची प्रथम दान तुझो आशीर्वाद परिपूर्ण जावचे खातीर या संवसारांत तुका आशीर्वाद परिपूर्ण अर्धे करे आशीर्वाद आमी काणगेन संतोष पावचे न्ही परिपूर्ण आशीर्वाद आमी काणगेच्या आमच्या जिवितान आमचे आशीर्वाद संपूर्ण जावच्या खातीर तुजो आशीर्वाद परिपूर्ण जावच्या खातीर दुबळ्यांक उदार काळजान दान दी वांट्यान तुम राव नाका ताचे वर्थ मापान दी म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता उत्पत्ती ग्रंथ 7 अध्याय 2 तावन 5 वाक्या जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 2 to 5 त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत जाली आणि आबेल गवळी जालो आणि कायन शेतकार जालो थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पर देवाक भेटवून दिल्यो तेच बरी आबेलानी एक प्रथम जनित बकरो आणि ताची सराब देवाक भेटवून दिली
आबेल आणि त्याची बेटवणी आबेलाची बेठवणी सर्वेस्पराक मानवली सर्वेस्परान मानवली पण कायन पूण आणि त्याची कायन बेटवणी ताची बेठवणी ताका मानवली ना ताची मानवली ना कित्याक मानवली ना कित्याक कायनान बऱ्या मनान दिवना आबेलान खालसान तावन त्याचे प्रथम फोळ्याक बकऱ्याचे पील देवाक अर्पिले देवान ताका आशीर्वादीत केलो खायन मोसरान भरलो आज मगच्या भाव आणि बहिणी देवाचे आशीर्वाद संपूर्ण जायचे जाल्यार आमी आबेला बरी भरपूर मापान देवाक समर्पण करून दिवन जे कितें देवाक दिवचे ते आमी दिवचे उत्पत्ती ग्रंथ 14वा अध्याय 18 ते 20 वाक्या chapter 14 verse 18 to 20 सालेमाचो राई सालेमाचो राई आणि परमोन्नत देवाचो याजक आणि परमोन्नत देवाचो याजक पळया एक राई आणि एक याजक मेल्किसेदेक अब्रामाक उंडो आणि दाकासोरो हाडून आयलो अब्रामाक उंडो आणि दाकासोरो हाडून आयले एक पळय रायाक अब्रामाक मेळचे म्हण गरज आसली की मेल्किसेदेकाचो व्हडलो याजक त्या अब्रामाक भेटोंक येता कित्याक ताका खाणिको हाडून येता पळया आणि ताका आशीर्वाद देऊन म्हणालो आणि ताका आशीर्वाद दिवन म्हणालो त्या अब्रामाक आशीर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव परमोन्नत देव सर्ग संसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशीर्वाद अब्रामाचेर तसो आशीर्वाद घालूं सदैव जावं परमोन्नत देव सदैव जावं परमोन्नत देव ताणे तुझ्या दुश्मनांक आणि ताच्या दुश्मनांक तुझ्या अधीन दिल्यात तुझ्या अधीन दिल्यात आणि अब्राहमान आपले स्वाधीन केल्ल्या सर्व अब्रामान आपले स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचेर दांतलो एक वंटो दांतलो एक वंटो मेल्किसेदेकाक मेल्किसेदेका म्हळ्यार याजकाक दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तू अब्रामाक कितली आशीर्वाद मेळ्ळी अब्राम बाबार तसो बापूय जालो देवान तसो इतलो मोग केलो की ताका इतलो ग्रेस्त केलो की सगळे एक देशीत ताच्या दायज करून ताका दिलो आणि त्याच्या भुरग्यांक सहित इसाकाक जाकोबाक सहित आशीर्वादान भरले आणि असले पुरा मगाच्या भाव आणि बहिणी कित्याक ताणे दांत एक वंटो ती कितें दिवंक जाय मेल्किसेदेक याजकाक दिले मालाकी ग्रंथ सांगता 3रो अध्याय 7 ते 11 वाक्या Malachi chapter 3 verse 6 to 11 हांव सर्वेस्पर बदलाना हांव सर्वेस्पर बदलाना देखून जाकोबाच्या भुरग्यान आमी सगळे त्या परमोन्नत देवाची भुरगीं पूण संवसारी आमचो आत्मीक बापूय जावन हे सगळे अब्राम इसाक आणि जाकोब तांचे तावन आयलेली आमची संतती आणि जाकोबाच्या भुरग्यान आमकां देव अशें सांगता तुमचो नाश जावंक ना तुमचो येदोळो नाश जावंक ना तुमच्या पूर्वजाच्या काळात तुम्ही म्हज्या कायद्यात तुम्ही म्हज्या कायद्यात पयस सरल्यात आणि तुम्ही ते पाळूनात म्हजेशी परता म्हजे सरशीन तुम्ही परता फाटी येया आणि हांव तुमचेशी परता हांव तुमचे करशीन फाटी परतलो म्हणता दडबरांचो सर्वेस्पर तुम्ही विचारतात आम्ही कशे परतुचे मनशान देवाक फसोंक जाता मनशान देवाक फटोवंक जाता की कितें म्हणटा तुम्ही मनशान देवाक फटोवंक जाता की कितें तुमच्यान जाता की फटोवंक बिलकुल जायना देवाचे उतार सांगता मनशान देवाक फटोवंक जायना जाल्यार तरी पूण तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात तुम्ही म्हाका फटोवंक सोदतात तुम्ही विचारतात आमी तुका तशें फसोवंक सोदता आमी तुका कशें फसोवंक सोदता तुमच्या दशमांशांनी आणि दानांनी तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात तुमचेर शिराप पडला तुमचेर देखून शिराप पडला म्हणटा सांगता देवाचे उतार कित्याक हे कोणाकी जायना जावं दी हे कोणाकी जावना जावं दी आणि कित्याक तुमचे सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदता म्हज्या मंदिरांत काण हास्य खातीर तुमचे पुर्ते दशमांश भंडारा खाडा मंदिरा खाडा भंडारा खाडा दुबळ्यांक दिया अनाथांक दिया विधवेंक दिया सगळे तुमकां दिनाका सगळे तुका दिवंक देव तुजे तावन विसरना पूण दांत एक वंटो 1/10 तुजे कितें तोटा कितें 1000 नारळ जाता जाल्यार 100 नारळ तुवें दुबळ्या धाकट्यांक दिवंक जाय अनाथांक दिवंक जाय विधवेंक दिवंक जाय हे ते इकून तसो पयसो तरी तुवें दान दिवंक जाय तेय भितर दवरूंक पळयनाका म्हण सांगता तुका जर सांबाळस 1 लाख आनी तूं 90,000 तुजो 10,000 ते दुसऱ्यांक दिवंक विंगड करून दवर दांत एक वंटो सारकें पाळूंक पळय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतली बरी कामां मेळटली मगच्या भाव आनी भयणी बऱ्यांतले बरे जॉब्स तुमचे जातले बऱ्यांतले बरे सुवात
तुमच्यो जातल्यो नाजाल्यार पुरा खंयची तुम्ही पळय नासतना वचून जागो कान घे जाल्यार खंयच्याय एक समस्या असले जागे कान गेल्यार तुमचे आले पयशे पुरा विबार जातले तुमचे पयशे पुरा भलायकेक वेतले तुमच्या पिडेशिडेक ते खाली जातले जायत्यांची कुटुंब अशी जाल्यात आज देखून हे पुरा सुखायचे जाल्यार तुम्ही देवाचे कायदे सारक्या रितीन पाळूंक शिका ते जाल्यार देव तुमच्या कुटुंबाचेर आशीर्वाद घालतलो पळया देव कितें सांगता मुखार हे परी आता म्हजी परीक्षा करा हे परी आता माझी परीक्षा करा सगळ्या बायबलांत मगच्या बाबा आणि बहिणी 34,000 वर्सेस असतात 34,000 वाक्य असतात पण खंयचेंत वाक्य एक देवाची परीक्षा कर म्हणून सांगिना पण हे एक वाक्य मात्र म्हणटा दांत एक म्हणटा तुम्ही करेक्ट दिवन तू देवाची परीक्षा कर म्हणटा आणि पुढे किती सांगता देव म्हणता दळबरांचो म्हणता दळबरांचो सर्वेस परू आणि हांव तुमचे पासत आणि तुमचे पासत मळबाची दारां मळबाची दारां उघडतलो तुमचेर भरपूर आशीर्वाद भरपूर आशीर्वाद हांव घालतलो वत्तलो की ना म्हण वत्तलो की ना म्हण पळया तुम्ही तुमच्या हिता खातीर तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक आम्ही किड्यांक तुमच्या तोटांत तुमच्या सागोळ्याक कितें कृषी करतात खंयच्या कत्ते किडे या तुमचे बेश्टेंत पयशे पळय पोल जातात पिडेक आनी खंयच्याक आज ते प्रॉब्लेम गुळयो इतल्यो खावच्यो इतले पुरा पिडा शिडा काण घेवन ते आस्पत्र्याक या डॉक्टरांक या खोटाक पयशे घालतात पळय ते पुरा देव सुकयतलो तुमचे तान म्हणून सांगता पवित्र पुस्तक पळया तुमच्या हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो ना तुझ्या जिवितांत खंयचोय किडो रिकचो ना तुझ्या जिवितांत खंयचोय वायट करतला तुझ्या कुडींत या तुझ्या भुरग्यांक या तुझ्या कुटुंबांत या तुझ्या घरांत कितेंत वायट जावचें ना कित्याक हो किडो तुमच्या कुटुंबाक रिगोंक देव सोडचो ना आणि तुमचे दाखा मळे तुमची कुटुंब दाखा मळे म्हळ्यार कितें तुमची भुरगीं मळां तुमची कुटुंब तुमचे लग्न जिवीत ते दाखा मळे ते पवित्र जावन आसात ते दाखा मळे पोळ दिन आसतना रावची नांत म्हणता दळबरांचो सर्वेस बरो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मगच्या भावान बहिणी क्रिसमस लागी आयले खंडीत जावन हे फावटी मस्तू कस्त आसात लोकांत मस्तू दान धर्म उणें जाला कित्याक हर एक लोक हांव तो पळयता हांव एक आश्रम चलोवचो पूण मस्तू दान धर्म दितल्या मनशा कडेन आज दुडू ना तांची कामां नात पुरा गेल्यांत आज तांचे खातीर विशेष तरेन आमी मागचे कित्याक तांचे वरवीं जायतीं आज आश्रमां चलतात तांचे खातीर जायती सुवार्ता परगट जाता तांचे तावन मगच्या भावा आनी भयणी जायते बरेपण जाता हे समाजांत जायतो लोक आज असल्या कामाक हे पुरा सगळें दिवन आसा दान धर्म दिवन आसा देखून मगच्या भावा आनी भयणी आज हे उतार तुमी आयकला खंडीत हांगा आसले तुमी जे कोण आसतल्यात तुमी सगळीं हे दांत काटो तुमी पाळटात म्हणून म्हाका कळीत आसा पूण हेरांकी सांगा हेरांकी हे टॉक फॉरवर्ड करा कशें दिवचें कित्याक दिवचे हे सगळे अर्थ करून काण घेवन दीत आनी तांकांय दांत एक कोण कांय तरी देवाक दिया चक्रवर्तीक दिवचे चक्रवर्तीक दिया म्हणले जेजू सुम्यान तेंत चक्रवर्ती म्हळ्यार कोण तुजो पेलो तुजे अनाथ विधवी आनी सगळे संवसारांत आमच्या भोंवतणी असलेले सगळे अनाथ विधवी आणि सगळे दुसऱ्या राज्यांतावन येवंक आयले सगळे जावन आसात मगच्या भावा आनी भयणी देखून उडासान दवरया आमी दान दितना वॉटराची खंय कडेन वचून डंप करचे न्हय सगळे तुजे दांत एक वांटो करेक्ट त्या मनशांक पावो जाय तुमींत त्या डायरेक्ट मनशांक हेल्प केल्यार बारी बरें नांतर तले एक प्रामाणीक संस्थे खंयचे आसात त्या संस्थाक दिवन त्या मनशांक पावचे बरी तुमी पळया देखून तुमचे खंयचेच एक पयसो पाड जावन नजो त्या वायटाक यूज जावन नजो तेय मतीन दवरा मगच्या भावा आनी भयणी देखून ह्यो सर संगती आज मतीन दवरया आनी खंडीत जावन देव आमकां धराळ मापान आशीर्वादीत करून दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाय मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस थँक यू लॉर्ड हालेलुया रिका तला बरा 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 मायटी गॉड हालेलुया थँक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाय होली नेम मायटी गॉड हालेलुया शंदर बरा बला रकाला बरा जीसस 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 थँक यू लॉर्ड वर्शिप जीसस हालेलुया रिका तला बरा 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 सगळे तुझे भरपूर आशीर्वाद घाल सुम्या जेजू जिंकिरे ताणी दान केला त्या दानाचेर तांकां 7 वाट्यांनी न्ही 1000 वाट्यांनी तांकां पाटी दी जेजू कित्याक तुझे ते खंयच उणें ना सुम्या जेजू तूं जावन आसाय दळबराचो सर्वेस कर तूं जावन आसाय देवाचो देव धन्याचो धनी जेजू तुजे ते आसा सर आस्त बदीक दी सगळी संवसार
आशिर्वादाची संपत्ती तुझी जावन आसा तुका जाय जाल्यांक ती दिव्य सुमया जेजू जेजू तुका कोण मानवतात ताका सगळ्यांक ते धराळ मापान आशिर्वादांनी भर तांचे सगळे फायनान्स कितें प्रॉब्लेम आसा ते सगळे तांचे क्लियर कर सुमया जेजू आनी तांचे तावन चड आनी चड भलायकेवंत जिवीत तांकां दी तांचे पयशे खंयच्याच रितीन पाड जावंक सोडी नाका जेजू तांचे पयशे खंयच्याय आस्पत्र्याक मेडिकलाक आनी मेडिसिनाक या खंयच्या फिडेशिडेक आनी या खंयच्याय कोर्टाक आनी वकिलांक वचना जावं दी बगार ते वचोन दी सुमया तुका कोण घरचे वत आसात सुमया जेजू तांच्या जिवितांत ते वचोन दी सुमया जेजू दुबळ्या धाकट्यांक ते मेळोवन दी अनाथांक मेळोवन दी विधवींक मेळोवन दी सुमया जेजू आनी ह्या जगाक कितें आसा तांचे ते तांकां मेळोवन दी सुमया जेजू आनी आमच्या गांवांत कोण परकी आसात तांकांय ते तांकां मेळोवन दी आनी तांचे जिवीत अचमारी बाद वचोन दी कोणूच ह्या संवसारांत दुबळो जावन आसूं जाल्यार तुजें योजन जावन आसलें सुमया जेजू आज दुबळे जावनूच रावल्यात ग्रेस्त जावनूच आसात बाबा त्या सगळ्या ब्रेस्ताचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी सर्व तांकां बरें मन तांकां दी आनी सगळ्या दुबळ्यांक खमक करचें बरें मन तांकां आशिर्वादीत कर म्हूण तुज्या लागीं परत मागता जेजू तांचे हर एक सुमया जेजू कितेंय रितीन तांकां कश्ट संकट ह्या ग्रेस्तांक आयिल्ले जाल्यार ते सगळे तांचे तो तुटत पडूं दी पयस वचूं दी आनी देवाची आशिर्वादा जेजूची सर्व सकत पवित्रात्म्याची फळ तांकां सगळ्यांक मेळोवन दी म्हणून आमी मागता जेजू हालेलुया हालेलुया Praise you, Lord. Worship Jesus. Hallelujah. Rikka, talabara, barabara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless us, Lord Jesus. Let your anointing fall, Lord Jesus. Bless each and everyone who has joined today, Lord Jesus. Let your anointing be sent upon their lives. All the blocks, all the bondages will be broken in your name, Lord Jesus. They shall be restored, Lord Jesus. They shall be restored for your kingdom, Lord Jesus. पवित्र येण्याच्या वेळार हे फेस्ता आचरण करताना हर एकल्याक आशीर्वादित करचेजो हर एकल्याचे समस्या परिहार करचेजो हर एकल्याची पिडा दूर करचेजो हर एक फायनान्शियली क्रायसिस सगळे ब्रेक करचो मेजेजो ह्या वेळार दैविक सकत हर एकल्याच्या जिवितांत तुझी बेसमा आशीर्वाद ठेवून येऊ दी सुमेजेजो पुरे रका बाबा शंकर रका बाबा रका बाबा माइटी गॉड एंड नॉट फायर लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड रका बाबा शंकर रका बाबा रका बाबा Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship Jesus. Worship you, Lord. Receive the anointing of the Holy Spirit. Receive everybody in the name of Jesus Christ. सगळे जेजूच्या पवित्र सत्तेची अनुभव तुम्ही सगळे यावेळा जेजूच्या पवित्र आत्म्याची सकत तुमचे ते देवणी होती यावेळा पुरे रका बाबा Set them free in the name of Jesus. Worship Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Worship Jesus. Anoint us with your fire. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
जाले की समस्या असतात बायले आणि घोवामध्ये असल्या संगतीने तो भाव मस्त घुसपट गोंधळात असा असल्या एका भावाच्या समस्या सगळ्या परिहार करते असा आणि सर्व रीतीचे सुटका या भावाक रीती असा यावेळा बाबा शंकर बरा करबला रख बाबा शंकर बरा करबल Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord बाबा शंकर बरा Jesus सुमिया Jesus आज जी कोण सुमिया Jesus आपलं जन्मादिवस आचरण करतात या लग्न जीविताचं संभ्रम आचरण करतात त्यांचे सगळ्यांचे तुझे आशीर्वाद घाल Jesus सगळ्यांना बरी भलाई किती मोठी समाधान दे काळजन संतोष दे माय मगाने कोटान कुटुंबात जीवन जाईल कृपा आधार तंगा दे जेजू आणि सगळी कॉन्फिडन्स तसा जेजू या ख्रिसमसच्या वेळार जेजू या संभ्रमाच्या वेळार जेजू तका संपूर्ण तरण भलाई केली जेजू सुटका दे जेजू कोण मोतीची खरं द्या बेजार आहे तसा संपूर्ण तका संतोष आणि समाधान तंगा दे जेजू जेजू आशीर्वादित कर या कुटुंबा जेजू भुरग्यांचे समस्या कोणाक आसा जेजू त्या भुरग्यांक सत्य रीतीन फावत्या वाटेन तका सोलून वर सुमिया जेजू आशीर्वादित कर तुझ्या लागीं कोणाक मागता जेजू थँक यू जेजू सुमिया जेजू भुरग्यांतल्या सर्वांक बापूल सांगता भुरग्यांचे ध्यान पावू कर सुमिया जेजू तुका आसात जाल्ले कितें सना नातल्यांतले रसूंक तूं शकताय सुमिया जेजू ह्या वेळार सुमिया जेजू भुरग्यांच्या ध्यानाक अतिरिक्त एका त्या घोव बायलांक भुरग्यांचे ध्यान पावू कर आशीर्वादित कर जेजू जी कोण सुमिया जेजू घरांत शांती समाधान आशेतात तांकां शांती समाधानाचे भिड अर्थांचे जावं दी सुमिया जेजू ह्या वेळार तुझी दैविक सकत देवण येवंदी पवित्र आत्म्याची सकत देवण येवंदी कित्याक तुजो पवित्र आत्मा भस्मसो घुसो जावन आसा कित्याक तांच्या कुटुंबांनी घरांनी कितें वायट आसा कितें जरी राग मसर हगे चित्त दवरून आसात एकामेका उलोवण्यान सगळे तुझ्या पवित्र अमोलीक रक्ताच्या सत्यानाच्या पवित्र आत्म्याच्या गुच्छान सगळे भस्मून नितळ कर पवित्र कर जेजू हर एकल्याचे सर्व देव सो जावन असलो तू तांकां तूं सुटका दी आशीर्वादित कर जेजू जेजू तुझ्या नांवान आमी मागता आणि मागले सगळे आमी जोड काण घेता हे आमी चोर मागता बाबा तुझ्या पुता जेजूचे नामी आमेन 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आयच्या दिसा तुम्ही सगळे इतली सण या मागण्याक अटेंड जाल्या तुमकां समेज सांगूंक देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचे कितें इंटरनॅशनल आमकां दान दिया आयच्या दिसा खंयचेय तुमकां भलायकी मेळ्ळ्या हे मतीक समाधान मेळ्ळा हे मागणें कशें जालां कितेंय जाल्यार कमेंट्स घालचे जाल्यार तुमी घाला आणि तशेंच कितेंय तुमचे साक्षी असल्यार आमच्या पर्सनल नंबराक व्हॉट्सअपार धाडून दिया आणि अशें तुमचे कितेंय विनवणी असल्यार खंडीत जावन आमी तुमचे खातीर मागता आणि तुमची कितेंय गरजो असल्यार आमकां सांगा खंडीत तुमच्या गरजांनी देव उदारपणी पावतलो आणि जाता तितले आमी प्रयत्न करतले देखून हे सोर संगते मतीन दर्या आणि मुखल्या दिसांनी आणि की सण आणि सर एकामेका खातीर मागोंक आणि प्रत्येक जाण होली स्पिरिट इंटरसेसर ग्रुपान जॉइन जाल्यार समेज तांकां खातीर मागोंक आमी मुखार सरया हर एका दिसा तुमी मागतना होली स्पिरिट टीम असो एक उडास काडा आणि तुमचे खातीर आमी सदांच मागता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. सर सांगता म्हणून जेजून शिकले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी कशी सगळा जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे इश्टलेल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बोगस आणि आमकां तालें पडोवंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवारा तुमची जे संगत आसले आमचे तुझे अंचे फॉल्ट दिसो भगवंत बरे दाच महिमा पेकाचे नंतर आता आमच्या मनात चला महिमा बापाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्याक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. बरी रात मागता समेस्ता गुड नाईट